कार्ड जे 27 तारखेच्या आझाद मैदानाचेर जे आमी आमचो स्ट्रायक सुरू केल्लो तो स्ट्रायक गेल्या संडे पणजे कलेक्टर आयले आणि तेणी आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमचो हे मातशें तुमचो जो स्ट्रायक आसा तो तुमकां थंयच्यातल्या आझाद मैदाना वयल्यान शिफ्ट करचो पडटलो कित्याक 19 डिसेंबराक प्रेसिडेंट येवपाचे आशिल्ले तेज्या खातीर तेणी आमकां शिफ्ट करपाक लायलो आणि तुमकां बार्देजान तुमी खंय तुमी बसता तें सांगा आमी तुमकां सगळें अवेलेबल करून दिता अशें म्हणून सांगलें। त्या प्रमाणे आमी ही प्लेस आसा पळय म्हापसा रेजिडेंसी हांगा आनी हो गांधी चौक हांगा आमी लास्ट संडे आमी हांगा आयली आणि इमिडिएटली तुमचे 19 डिसेंबर जातकूच तुम्ही परत शिफ्ट बॅक टू तुम्ही आझाद मैदानाचेर येवंक शकता अशें आमकां दिसा कलेक्टरान सांगलें। आता लास्ट आमी संडे हांगा येवन आमचो रोखडोच आमी आमचो जो ऑलरेडी आमी पयलीं जें सांगलेलें की आमचो हंगर स्ट्रायक फास्ट एंड टू डेथ जो आमी सुरवात करतली कित्याक सरकारान आमचे कसलीच दखल घेनासलेल्या कारणान आमी हो फास्ट एंड टू डेथ आमी सुरू केलो। आज फास्ट एंड टू डेथाचो 7वो दीस आसा। आज 7व्या दिसा आज आमी हे आंदोलन आमचें चालू दवरलेलें आसा आणि आता 19 डिसेंबराचो पयर जो कार्यक्रम जालो तेन्ना हांगा हुतात्मा चौक आसा म्हापशान आमी 19 डिसेंबराक जेन्ना आमी फ्लॅग होस्टिंगाक गेली तेन्ना पुलीस येवन आमकां आडोवपाचो प्रयत्न केलो पूण तरी आसतना आमी जेन्ना सांगलें की आमी सॅल्यूट करपाक वयता झेंड्याक कित्याक इट इज अवर रायट आमी गोंयकार आसा आनी झेंड्याक सॅल्यूट करपाक वयता तेन्ना तेणी आमकां अलाव केली पूण आमच्या मुखार सगळी पोलीस फोर्स रावन आमी झेंडावंदनूय केलें। आणि आज अशें आसा की म्हापशान आज येवन आमकां सगळे लोकांचो हांगा खूब बरो सामको प्रतिसाद इतलो मेळिल्लो आसा। सगळे लोक येवन आमची काळजी घेता आमकां उदक प्रोवायड करता जाय आनी लोकांचो आज इतलो म्हणजे सरकाराच्या विरोधान आज लोक इतले उलयता पूण आमी आमचो हो स्ट्रायक आसा तो आमी म्हटल्या प्रमाणे जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो पर्यंत आमी चालूच दवरतले आमी सांगलेलें आसा। ते प्रमाणे आज आमकां जे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत आमचे फर्स्ट डे आमकां आझाद मैदानाचेर येवन मेळिल्ले आनी तेणी सांगिल्लें की आपूण तुमची मिटींग चीफ सेक्रेटरी कडेन तुमची फिक्स करता त्या प्रमाणे तुमचे रेप्रेजेंटेशन दी आमी ऑलरेडी रेप्रेजेंटेशन आमी दिल्लें लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय दिलें आनी चीफ सेक्रेटरीकूय दिलें तेच्या प्रमाणे आज आमची मिटींग आसा ती आमचे जे टुरिजम सेक्रेटरी आसा टुरिजमाचे ते आणि सीएम हो चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक कुमारजी हांच्या बरोबर आतांच आमची 4 वरांचेर मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेन सगळे आमचो इश्यू आसा तो डिस्कस जालो आणि आमी आमचे जे अशोक कुमारजी आसा तांकां आमी सांगलें की हो इश्यू कितलो जेन्युइन आसा हे इश्यूक आमी कशें सोल्युशन दिवंक शकता। त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तुमकां डायरेक्ट आमी गव्हर्मेंट जॉब आमी दिवंक शकना त्याच्या प्रमाणे आमी सांगलें की तुमी त्यांच्या ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू घेयात ते आमी ऑलरेडी आमचे मागणी आमी म्हटल्या त्या प्रमाणे कारण आमी हेंची जॉब सेक्युरिटी मागता जॉब सेफ्टी मागता। फायनली त्यांनी इतल्या वर्सां जी 10 वर्सां 12 वर्सां जी सर्वीस केल्या ती प्रोटेक्शन आमी मागता आणि त्यांचे 58 इयर्स पर्यंत तांकां जॉब सेक्युरिटी मेळोंक जाय हो आमचो डिमांड आसा। सो त्या प्रमाणे आमी त्यांच्यावर डिस्कशन केलें आणि त्यांनी सांगलां की आणि ते एग्री जाले आमी जे पॉयंट मारलेले म्हणजे जे कितें आमी मागण्यो मांडले त्यांच्या मुखार तेजेर ते एग्री जाले आणि तेजेर आपूण सीएमा कडेन डिस्कशन करता आणि तुमकां कशें तुमच्या खातीर कितें प्रोविजन करपाक कारण आमी ह्युमन रिसोर्सान सुद्दां घेया आमची कांयच हरकत ना पूण ह्युमन रिसोर्सान एज इट इज म्हणजे जे भुरगे आमी लिस्ट दिला त्या भुरग्यांक एज म्हणजे एज अ लायफ गार्ड म्हणून तांकां जॉब तेंचें प्रोटेक्शन तांकां मेळपाक जाय। एनी टायम आमी रेडी आसा आमची सर्वीस दिवपाक सरकाराक तेन्ना ते म्हणणें तेणें आयकून घेतलां आनी तेणी सांगलां आपूण सीएमा कडेन उलयता आनी येणाऱ्या ह्या दिसांनी म्हणजे 1-2 दिसां भितर आमकां तेजो रिप्लाय कितें आसा तो मेळटलो। त्या खातीर हांव सीएमा कडेन मागतां की तुमी वेवस्थीत डिस्कशन करून हेजेर हो जो निर्णय आसा तेंची जॉब सेक्युरिटीचो तो तांकां दिवचो तेंची प्रोटेक्ट करची सर्वीस आणि आमचे ज्यो मागण्यो आसा युनियनान तुमच्या मुखार दवरलेल्यो आसा त्यो तुमी मागण्यो मान्य करच्यो कारण ही सर्वीस आसा ती पर्मनंट सर्वीस आसा लायफ गार्ड हे आमच्या बिचार जायच आमकां हेल्थ फॉर सरकारान आमचो असोय विचार करतो की ह्या भुरग्यांक सारके पर्मनंट जॉब हो सरकारी नोकरी हे तांकां दिवचीच पडटली कारण ही सर्वीस कितें टेम्पररी सर्वीस ना
तांकां कॉन्ट्रॅक्टार दवरपाक तेन्ना सरकारान सारको विचार करून सारो पुरो हे ट्रेन आमचे जे लायफगार्ड आसा जेणे ऑलरेडी ट्रेनिंग घेवन 10 वर्सां तांकां एक्सपिरियन्स आसा तो प्रोटेक्शना खातीर तांकां तेंची सर्वीस दिवची इतलीच हांव सीएमा कडेन मागणी करतां. थँक्यू. थँक्स लॉट.